चल पासे किया वेर फन नेवर एंड्स. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासे किया. आर्यन आमकां दाखयतलो गोंय स्वर्ग कित्या खातीर आसा ते. आनी इतलेंच न्हय, हाच्या भितर तुजे 2 फायदे आसा. एक म्हळ्यार तुका भोंवपाक मेळटलें आनी दुसरें म्हळ्यार 6,000 रुपयाचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लायफ हांचे कडल्यान. त्याच्या शिवाय एक मेगा बंपर प्राइज आसतले फक्त तुज्या खातीर आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. ताज्या खातीर एकच कंडिशन म्हळ्यार तुजे मॅक्सिमम SMS आमकां दर दिसा पावपाक जाय. चड SMS धाडटल्याक मेगा बंपर प्राइज जिखपाचे चान्स चड आसा. न्ही इंट्रस्टिंग? तुवें फक्त इतलेंच करपाक जाय. आयच्या आमच्या एपिसोडाच्या शेवटाक हांव तुका एक प्रश्न विचारतलें. त्या प्रश्नाचं उत्तर तुवें आमकां SMS करून धाडपाक जाय. SMS कसो करपाचो, म्हजो प्रश्न कितें आसतलो हें तुका कळटलें एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना पळयत राव चल पासे किया. गांवडोंगरी गांव काडलो काय फुडें गांव लागता तो खोतीगांव. कितलें सुंदर नांव न्हय, खोतीगांव. ह्या गांवांनूय पळोवपा सारक्यो खुबश्यो गजाली आसात. तुका याद आसा हांवें फाटले खेपे सांगिल्ली सती प्रथा गोंयान आशिल्ली म्हण? ती ह्या खोतीगांवान पळोवपाक मेळटा. गांवडोंगरी भोंवून जातकच सध्या आमी आतां खोतीगांवान आसात आनी देवेन बाबान एक म्हाका अशी हांगासर गजाल सांगली, म्हणजे अशी एक हांगासर प्रथा आशिल्ली पयलीं. तुवें आयकलें आसतलें सती प्रथा म्हणून जाताली पयलीं. म्हळ्यार देवेन बाबा कडल्यान जाणून घेवया की हांगासर कशें आसतालें आनी पयलीं नॉर्थ इंडियाचो हांगा इम्पॅक्ट कितें पडला आसतलो. आनी ह्या हांगासर शेतान जर पळयत जाल्यार चारी वटेन उशेल आसा, त्या उशेलान हांगा मध्यभागी कशी जाताली ती. गांवडोंगरी आनी खोतीगांवाचे बरेचशे लोक जे आसात ते मूळ हांगचे न्ही. हय, ते नॉर्थ आमच्या गोंयांतल्यान मायग्रेट जाल्ले. म्हणजे जेन्ना भाटाभाटी जाली, पोर्तुगीजांनी भाटाभाटी केली आनी ते आपले थंय देव देवस्थान घेवन हांगा अशे आयले. बरोबर. पूण ही जी हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा सती स्टोन जो पळोवपाक मेळटा तो राजा महाराजा त्या घराण्याचे लोक आसले आनी तांचेच ही एक सती स्टोन आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. तुमी हांगा पळयता हो जो असो दाखयला तो एक नारीचो हात. हांगा ताजी कांकणां बिकणां दाखयल्लीं आसा. हातूं मदें हे जे तुमकां दिसता ते एक दादल्याचें रूप आसा. म्हणजे तो कदाचित तो एक कोण महाराजा किंवा सरदार कोण आसलो ताजे हांगा तुमकां पगडे वयल्यान बी समजता. तातूंत हांगा ताजी राणी दाखयला, ताजी बायल दाखयला आनी दोगांच्या मदीं हांगा एक भुरगें दाखयला, हांगा एक भुरगें दाखयला. म्हणजे अशें समजता की ह्या राजाची किंवा ह्या सरदाराची ताजी बायल आसली आनी ताजी 2 भुरगीं आसलेलीं. सो हें ह्या सती फातराक दाखयल्लें आसा. हो सती फातर येडा गांवांक आसा आनी हें आमकां पळोवपाक मेळटा. खुबूच सुंदर आसा. सती प्रथा म्हणजे एक्चुअली घोव मरतकच जेन्ना बायल ताज्या खातीर आपलें बलिदान करता. म्हणजे आपले घोवाचें प्रतीक आसलेलें जे एक भावना आपूण ताका कितले मानताली. आपले घोवाचें आनी आपलें हें नातें अतूट उरचें. घोव नासतना सुद्दां आपल्याला कोणी छळ करचो न्ही हें एक दाखोवपाची एक ती प्रथा म्हणजे सती प्रथा. अच्छा, ती बरोच काळ म्हाका दिसता भारतान उरली. मागीर ब्रिटीश राजवटीन म्हाका दिसता गेली आसतली आनी मागीर आमचे ब्रिटिशांनी ती बॅन केली आनी पोर्तुगीजांनी गोंयाक बी ती बॅन केली. अच्छा, पूण म्हाका एक सांगा की शेताक करपाचो म्हणजे हांवें तुवें जशें उदो सांगलें की 2-3 कडांनी हांगासर काणकोणां आमकां अशें पळोवपाक मेळटा पूण चडशी शेतांनीच आसता. हय बरोबर. अशें कित्या खातीर? सो आतां एक्झॅक्टली तशें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तशें एक्झॅक्ट शेतांत कित्याक आसा अशें हें म्हाजें अजून रिडिंगा भितर आयलें ना. पूण म्हाका अशें दिसता की ही शेतांक दवरपा फाटलो उद्देश असो आसतलो की लोकांचो मेन हें जें आसा लायव्हलीहूड आसा तें मेन म्हळ्यार शेत. शेता कडेन येयल्ल्या कारणान परत परत तिगेली याद जातली. त्या महिलेन आपल्या घोवाच्या निमित्तान जें कितें बलिदान केलें तें लोकांक याद उरलें आनी लोकांच्या स्मरणांक ती सतत उरतली. सो कदाचित त्या निमित्तान ही शेत जमीन आसता थंय दवरली आसतली. अच्छा, बरें. म्हाका सांगात काणकोणां अशें आनी खंय पळोवपाक मेळटा? काणकोणाक अशें बऱ्याच कडेन आसा आनी ज्या ज्या जाग्यांनी अशें सती स्टोन सापडटा थंय चडशे एक तर मास्ती कडेन किंवा मास्ती मळ अशें म्हणलें वता. म्हळ्यार आमच्या आमोण्यार अष्टगाळ म्हणटा एक आसा, अशी शेतां मदली बागी आसा आनी चडशी ती अशें झाड आसा पळय झाडाच्या पोराक ती आसता. अच्छा. मागीर आमचे गांवडोंगरी श्रीस्थळ मल्लिकार्जून देवूळ जें आसता थंय 2 आसा. अच्छा. मागीर काणकोणची आमची श्रीस्थळ जें देवूळ आसा थंय एक आसा. मागीर वावुर्ला वयर जे काणकोण आनी केपेंचे
बॉर्डरचे पण डोंगरार वाड आसा थंय इतले वयर डोंगरार सुद्दां म्हाका सती फातर पळोवपाक मेळ्ळो. हांगच्यान लागींच एक नडके म्हूण वाड आसा, थंय बी शेतांक अशें मध्यभागीन सती फातर आसा. म्हणजे म्हाका दिसता गोंयान बऱ्याच प्रमाणान ही प्रथा चलताली. म्हाका सांगात मास्तीमळ तुमी म्हळें न्ही, मास्तीमळ जर आमी शब्द पळयतले जाल्यार मा सती हय बरोबर अशें कितें तरी ताचो हो एक हिंदी शब्द पूण तो आमचे कोंकणी भाशेंत ताका आमी मास्ती म्हणटा. मास्ती म्हणजे तो एक्चुअली मा सती. मा सती कळ्ळें. तिका आमी ते देवारुपेनच ताका आतां हें करता, म्हणजे पुजताले किंवा मानताले म्हणपा येता. अश्यो कितल्योश्योच जागो आनी आसा हांगासर, म्हणजे खोतीगांव म्हणया किंवा काणकोण तालुक्यान म्हणया. जशें देवेन बाबान सांगलें की सती प्रथाच न्हय तर आनीकूय खुबश्यो गजाली दाखोवपा सारक्यो म्हणजे पळोवपा सारक्यो आसात. आमी म्हाका दिसता प्रत्येक जाणांनी हांगा येवन पळोवपाक जाय. कांय ना पयलींच्यो गजाली आसात खऱ्यो, त्यो ताची जतनाय करपाची गरज आतां सद्या आसा, ताची आमी जतनाय करपाक जाय. आयज ही सती प्रथा जरी बंद जाली तरी हांगा सती स्टोन गांवकऱ्यांनी सांबाळून दवरला. काणकोण पावत जाल्यार मुद्दाम हो सती फातर पळोवपाक विसरूं नाका. खोतीगांवान आनीक एक मोठो उत्सव जाता तो म्हळ्यार लोकोत्सव. लोकांचो उत्सव, लोकां खातीर उत्सव, गांवकऱ्या खातीर जावपी उत्सव. जंय सगळे एकठांय येतात, जंय परंपरेचें दर्शन घडटा, जंय लोककला सादर जाता, जंय आमचे संस्कृतीचें दर्शन घडटा. एकदम कलरफुल, एकदम ट्रेडिशनल, एकदम उत्साहाचें वातावरण आसपी हो लोकोत्सव. थंयच्या स्थानीक लोकांचो उत्सव. 2 दीस चलपी ह्या उत्सवान तरेकवार गजाली पळोवपाक मेळटात, ज्यो तुका शारांत पळोवपाक मेळनात. लोककलेचो तर हांगा हुंवार येता. तालगडी, गोफ, धालो, फुगडी, तकलेक फाती माळून सौंदर्याचें दर्शन घडटा आसतना हांगासर दिश्टी पडटा. हांगासर नॅचरल पद्दतीन तयार केल्ली कितलीशींच आयदनां, शेतान मळणी वेळार लागपी अस्त्रां, आयुधां, तणापासून झाडापासून तयार केल्ल्यो वस्तू. इतलेंच न्हय तर लाकडी वस्तू जश्यो नांगर, पेटणे, आळय, निर्मणे, दावण, कानी, नांगोटो, दावें, जू, रीस, निवळी, मुडकूल हें सगळें पळोवपाक मेळटा. हे जे तुमकां दिसता ते वेतान विणली कूळ, हातूंक आमगे जाणटेल्यांची जी कितें बुद्धी आसलेली ती आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी सोंपेपणान कशी कुल्ली धरप हें आमकां कळटा. पयलीं कितें करप आसता,
ह्या कुळी भितर हांगा खावपाक कितें तरी घालप आसता म्हणजे ते कुल्ल्यांक एट्रॅक्ट करपा खातीर आनी हे ही सायड बांदप आनी अशे तरेन ती हें करप की उदक समजा अशें व्हांवता जाल्यार ते अशें घालून दवरप आनी कुल्ली ज्यो आसा त्यो वासान मागीर हातूंतल्यान भितर एंटर जाता भितर खाद्य आसता तें पळोवन आनी एकदां त्यो भितर अशें एंटर जाल्यो त्यो भितर ट्रॅप जाता कित्याक हेजे परत भितर आमी दांत हे केला पळय ते ताका भितर येवपाक दिना कशें करून वचपाक मेळटा पण तेन्ना ताका ते लागता आनी ते भितर कुल्ली अडकून उरता आनी मागीर सुशेगाद ते रात्रभर तातूंत दवरता मागीर दुसरे दीस सकाळ फुडें कांयच टेन्शन नासतना वचपाचें आनी कूळ न्हंयतल्यान काडून भायर गेली पाहिजे सो ऑटोमॅटिकली कितें जाता मागीर हांगचे पास काडपाचें हातूंतल्यान मागीर एक कुल्ली जाय तशी काडपाची सो सहजपणान एकदां पडल्यार 20-25 कुल्ली पडटा 30 पडटा किंवा कांय वेळार 5-10 अशें पडटा सो जाय त्या प्रमाणे पडटा वेस्ट चडशें कांय जायना अशी एक सस्टेनेबल मेथड आमची पूण ते खाद्य कितें घालप भितर हातूंत म्हणजे आतां जे दर्यांतले नुस्तें आसता तांची जे तकली आमी काडून उडयता पळय तें घालूंक जाता किंवा जे मुयो म्हणटा पळय मुयो बी घालून हें करता अशें कितें वेस्ट कितें आसलें तातूंत घालूंक जाता दुसरी कूळ तुमकां हांगा दाखयता ही आतां तशी कंडिशनाक सारकी ना ही नुस्त्याची कूळ ही विरान केल्ली आसता माडाची चुडत आसता पळय ताज्या विरा पासून केल्ली आसता आनी ही स्पेशली नुस्त्या खातीर जे मुळी बिळी म्हणटा पळय ताचे खातीर ही आसता अच्छा अच्छा सेम प्रकार हाजे विरान केल्ली आसता ती केल्ली आसता हे आतां चुलीर शिजयलें शीत शिजलें तातूंत पेज आसता आनी शीत आसता सो आतां आमकां जर ती पेज नाका सायडीन काडपाक जाय शीत सामकी सुळसुळीत जावपाक जाय जाल्यार कितें करप अशें करप ताका आनीक कुरपण म्हूण घातलें आसता तातूंतल्यान उदक येवपाचें आसता होल्स आसता ताका आनी अशें ती दवरप अशें हे पॅक आसता आनी त्या होलांतल्यान ती सारकी उदक पेज आसता तितलें हातूंत पडटा आनी फक्त तातूंत शीत उरता हे फक्त एंट्रन्स म्हणजे डेकोरेशना खातीर यूज केला ना डेकोरेशना खातीर न्ही हाका म्हत्व आसा हे शक्यतो आमच्या लग्ना टायमाचेर यूज जाता लग्ना टायमाचेर म्हळ्यार कशें आतां जेन्ना व्हंकल समजा व्हंकल गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांक लग्न करून दिवपाची जाल्यार ती वता तेन्ना ह्या आपल्या गांवांतल्यान आई घरा कडच्यान न्हवऱ्या घरा वता तेन्ना ते हातूंतल्यान सरून वचप अच्छा अच्छा आनी समजा मागीर न्हवरकार बी जे येता पळय परत ते आपोवपाक म्हण येता तेन्ना तेंच्यांनी बी हातूंतल्यान एंटर जावन येवप अच्छा आतां व्हंकल जेन्ना न्हवऱ्या घरा कडेन पावली माळ घालची आसा ताची पयलीं सुद्दां तागेल्या गांवांक अशेंच केल्लें आसता थंय सुद्दां तेणी त्या हातूंतल्यान एंटर जावन हें करप आसता म्हणजे जणू एक न्हवरो आनी व्हंकल्या खातीर एक एंट्रन्स कशें एंट्रन्स तूं नवीन गांवांक येता किंवा तुजी बरी जावं ती कल्याण जावं अशें म्हणून आंब्याचें पान लावन केलें हाका तन्न म्हणटा तन्न लोकोत्सव पळोवपाक खूब मजा येता ल्हानापासून ते जाणट्या पर्यंत सगळेच हांगा मजा करता आसतना दिश्टी पडटात पयलींच्यो गजाली आमकां खबर नाशिल्ल्यान त्योच आमचे खातीर नव्यो आनी मॉडर्न दिसपाक लागतात प्रत्येक गजाल करच्या फाटल्यान कितलो विचार ते करताले हाचो हांगासर अनुभव येता